हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज न्हू ब्लॉग कहो काय आसचो ना. एक्चुअली न्हू फ्रेंड्स, हांवें एक रेसिपी शूट केली. ओके, रेसिपी म्हटल्यार इट्स अ स्वीट डिश. ओके, गोवन स्वीट्स असतात न्हू पळय ती. ओके, आता जाले तेका शूट केल्यार जातले 5-4 डेज जातले हांवें शूट केल्ली ती. बट म्हाका ती अपलोड करूंक पॉसिबल जावंक ना कारण म्हजे आनीकूय बॅकअपाक व्हिडिओज आहले, सो ताका लागून. ओके, सो हांवें ती फर्स्ट टाइम ट्राय केल्या. ओके, म्हाकाय तेजेवर काय आयडिया नाहली एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. हांवें ती फर्स्ट टाइम केल्या बट इट टर्न आउट व्हेरी गुड, परफेक्टली म्हणपाची. ओके, आनी सगळ्यांक ती लायकूय जाली, स्पेशली माय 5th सिस्टर, ताजी फेवरेट टीम. ओके, सो हांवें ताका दिल्ले टेस्ट करपाक, तेन्ना ताकाय लायक जालें, बरें जाल्लें. ओके, आनी तुमी म्हणटले कोहले डिशाची खबर करता, नांवूच सांगिना म्हणून. सो येस, इट्स पिनाग. ओके, आमची गोवन स्वीट्स ती. ओके, पिनाग. सो म्हाका ती केन्ना हांवें करूंक ना, म्हाका ती केन्ना येय बी नाहली. ओके, बट म्हाका न्हू म्हजे जेन्ना काजनागेर गेल्ले आमचे वेन्ना, तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका ते रायस ते पयले वॉश करतात, मागीर सुकोवंक घालतात, मागीर ड्राय जाल्या उपरांत रोस्ट करतात, ताजो पावडर करता पळय. सो तेंच्यांनी तो करून दिल्लो म्हाका. हांवें बी सांगूंक नाहल्या तांकां. तेंच्यांनी ते रोस्ट बी करून पावडर बी करून दवरलेलो तांकां म्हणून करपाक ती. सो आमची फाटी ग्रॅनी एक्सपायर्ड जाल्ली, सो ताका लागून तांकां करूंक मेळोंक ना ते. सो मागीर ती काजल म्हणपाली तुका व्हर आनी तूं कर, कित्याक थोडे तेंच्यांनी केल्ले आदल्या दिसा आनी थोडे पीठ उरलेले. सो ती म्हणपाली तूं व्हर आनी कर, बट हांवें म्हणलें म्हाका करूंक येना. सो तिणी म्हाका ती रेसिपी तोंडान बेश्टी ओरली सांगलेली, बट ओवरऑल म्हाका खबर आहली कशें कितें करता पळय ते. कित्याक हांवें जेन्ना ल्हान आहलें तेन्ना हांवें पळयल्ली ती कशी कितें करता पळय ती. ओके, बट युट्यूबार बी हांवें केन्ना पळोवंक नाहली. ओके, सो म्हाका मातशी आयडिया आहली. ओके, बट तेणी मागीर म्हाका ओरली सांगलें अमकें अमकें हें कर म्हणून. सो हांव घरा कडेन येयलें आनी हांव करूंक ट्राय करतालें, म्हणजे हें केन्ना करतलें, बट म्हाका पॉसिबल जावंक नाहलें. सो ते दिसा आतां हांवें 4-5 डेज जातले वय केल्यार. ओके, सो हांवें ती ट्राय केली. ट्राय म्हणल्यार हांवें केली ती एक्चुली, आनी खोऱ्यांनी तुमकां सांगो इतली बरी जाल्ली पिनाग्र. म्हजी 5th भयण आहा न्हू, ताका पासून खूब लायक जाली एक्चुली, आनी सॉफ्ट जाले, हार्ड बी जावंक ना. फर्स्ट अटेम्प्ट म्हटल्यार फर्स्ट टायम केला म्हटल्यार बेस्ट जाली. ओके, सो हांवें ती आतां शूट केल्ली हा रेसिपी. ओके, सो हांव ती रेसिपी न्हू ह्या क्लिपा फाटल्यान अटॅच करता. ओके, तुमी पळया इन डिटेल्स. आनी हांवें ताका वॉयस ओवर गायला, कित्याक एक्चुली म्हाका त्या दिसा ते व्लॉग करतना उलोवपाक मेळोंक ना, बिकॉज बाबा आहलो फाटल्यान, तोय लायक खेवतालो आनी आवाज बी करतालो. सो मागीर तो रेसिपी कितें सांगता पळय ती उलयता ती आयकूंक येना. सो ताका लागून हांवें न्हू ताका वॉयस ओवर गायला. ओके, आनी कोणाक खबर ना जाल्यार तुमी प्लीज ट्राय करा ती रेसिपी, आनी कोणाची फेवरेट बी आहा जाल्यार ट्राय करा. इट्स अ सिंपल रेसिपी म्हणपाची. एक्चुली म्हाकाय न्हू खूब हार्ड खंय दिसताली ती पयली, बट तुवें केल्या बगर तुका कळना. कितेंय जावं ते तीच रेसिपी म्हणून, बट कितेंय जावं तुका केल्या बगर कळना म्हणटा पळय ते भाशेन पळोवपाक गेल्यार एक्चुली सिंपल हा. ओके, ओन्ली थिंग कितें हांवें फर्स्ट पार्ट हांवें घालूंक ना, म्हणजे स्टार्टींग प्रोसिजर घालूंक ना, कित्याक तो ऑलरेडी म्हाका काजनान करून दिल्लो न्हू. सो हांवें स्टार्ट केला डायरेक्ट, म्हणजे शिजोवपाचें थिंगासान स्टार्ट केला तो. ओके, सो स्टार्टींग प्रोसेस तेजो हो हा. तुमी उकडे तांदूळ आसतात न्हू गांवठी पळय, ते वॉश करा बरें, 1-2 ते 3 उदकान वॉश करा बरें, सामकें ताजो मियो असो सर, आनी ते वताक सुकोयात. ओके, नॉर्मल वॉटर, गरम उदकान बी कांय ना, नॉर्मल उदकान वॉश करा. 1 ते 2 वतां घाला रायस सुकोवंक. ओके, वन्स ते रायस सुकल्या उपरांत ड्राय जातात न्हू ते, सो ते मागीर तवा रोखेजेर घालून ड्राय रोस्ट करा. ओके, बेश्टे वन्स ते रोस्ट जाले मागीर ते क्रिस्पी जातले पळय, कुरकुरीत सामके. ओके, ते मागीर काडा आनी मिक्सरार मारा. ओके, बारीक पावडर करपाचो गरज ना ते तांदळांचो. ओके, मातसो म्हणजे चडूय मोठो न्हू, चडूय बारीक न्हू, मातसो दांतांक लागता न्हू पळय तो हे तांदूळ दवरपाक जाय. ओके, चडूय बारीक केलो जाल्यार मागीर ती फेल, म्हणजे बरी जावची ना ती, सगळी पीठ खंय लागतली. ओके, सो मातशें मोठें दवरूंक जाय. ओके, आनी ते पीठ न्हू जे तूं आतां रेडी करता ते पीठ तांदळाचे आय थिंक 10 to 15 डेजूच लास्ट स्टोर करपाक जाता, जे म्हाका दिसता ते कोडू जाता. ओके, तरी ओके, सो लायक 10 to 15 डेजूच स्टोर करपाक जाता तुमच्या. ओके, सो मागीर वन्स ते पीठ रेडी जाल्या उपरांत मागीर तो उरलेलो प्रोसिजर हांवें दाखयला पळय तुमकां. ओके, सो तो फॉलो अप करा, बट इट इज व्हेरी सिंपल म्हणपाची. ओके, आनी म्हजे कडेन पीठूय उरला,
ते हांव पळोवया आतां ह्या दिसांनी केन्ना फ्री जाल्या उपरांत कोत्तेलें हांव. ओके, आतां थोडे सद्याक हांवें थोड्योच केल्ल्यो, म्हणजे एकाच नाल्लाच्यो केल्ले हांवें आनी ते बरे जाले. समथींग अरावंड 11 कितें तरी जाल्लेत म्हाका एका नाल्लाचे म्हटल्यार. आनी हांवें त्यो न्हू धाकट्यो करूंक ना, सायज बी तेजी मातशें व्हडलीच केली की आमकां घरा कडेन खावपाक न्हू, सो तेका लागून. आनी म्हाका खबर आसलें की पिनाक म्हटल्यार आमगेर उरची नाहली म्हण, सो तेका लागून हांवें ती मातशी सायजूय बी मातशी क्रॉकेट सायज आसता न्हू मातशें व्हडली पळय तशेंच खंय केल्ले. ओके, चड धाकटे ल्हानूय करूंक ना. आनी ते म्हाका हार्डली कितले 11 कितें मेळल्या. ओके, आनी आनीकूय पीठ उरलां तें पळोवया आतां ह्या दिसांनी केन्ना कोत्तेलें हांव. ओके, सो येस, हेज्या फाटल्यान हांव ते रेसिपीचो हे व्हिडिओ अटॅच करता. ओके, सो ते तुमी पळया आनी म्हजी रेसिपी तुमकां कशी लागली ती कमेंट करात आनी म्हाका सांगा. आनी इफ इन केस तुमकां कोणाकूय ट्राय करपाक जाय, कोणाक खबर ना जाल्यार तुमी प्लीज ट्राय करा म्हजी रेसिपी आनी म्हाका सांगा. ओके, म्हज्या इंस्टाग्रामार मेसेज करा, फेसबुकार मेसेज करा, कोणाचे नंबर आल्या व्हॉट्सएप करा आनी म्हाका सांगा इफ तुमी ती रेसिपी ट्राय केल्या जाल्यार. ओके, सो येस, चलो तुमी आतां ती रेसिपी पळया. सो फ्रेंड्स, पिनाक करपाक आमकां फर्स्ट म्हणटा पळय ते लागतलो नाल्ल. ओके, सुकोतसो नाल्ल घेयात. ओके, वोलो घेयनाका, कित्याक वोलो घेयत जाल्यार मातशें चीक जातलें, सो तेका लागून मातसो सुको घेयल्यार बरें जातलें. ओके, सो तो हांवें बरोसो फायनसो कांतला आनी ताचे उपरांत हांवें तो मिक्सरान घायला. आनी चोडूय बारीक ना चोडूय मोठो ना, दिसतूच हांवें तो हें केला मिक्सरान. पळय तुमकां हांव दाखयता हिंगासर स्पुनान काडून. ओके, पळय हो इतलो हें करा. ओके, पळय इतलोच दवरा. ओके, हेज्यान चोडूय बारीक करनाका आनी चोडूय मोठो करनाका. ओके, आनी ताचे उपरांत सो एक पॅन घेया. ओके, कित्याक आमकां गोड मेल्ट करपाक जाय, सो तुमची जाता तितली गॅसीची फ्लेम लो दवरा. ओके, आनी पळया तुमकां कितले टेस्टा म्हणजे कितले गोडसाणी प्रमाणे तुमी तें गोड घाला. ओके, हांवें घातलें हिंगासर 7 चाकां. ओके, आमच्या माडाच्या गोडाची. ओके, सो थोडी म्हाका दिसता उशीचें गोडूय मिक्स घालता, बट हांवें घालूंक ना, हांवें माडाचेंच घायलां. ओके, आनी ताचे उपरांत गोड बरेंशें मेल्ट जावपाक दिता. गॅस लोवूच दवरात. ओके, कित्याक फास्ट करीत जाल्यार गोड करपतलें मागीर तें गोड कोडू लागतलें. ओके, सो ताका लागून सो हिंगासर न्हू गोड बरें म्हजें मेल्ट जाता पळय. आनी पोनाक लागता तेन्ना मातसो दवलो मात मारा, पोनाक लागोंक दिनाका, कित्याक वान्स पोनाक लागत जाल्यार तें कांय जातलें आनी मागीर तें कोडसाण सगळीं गोडाक येतली. आनी ताचे उपरांत हे स्टेजीर पावल्या उपरांत न्हू तुमी गोड सकयल दवरून तें बरें मेल्ट केल्यार जाता दवल्यान. ओके, पळय हें सारकें बरें सामकें क्रिमी जातलें सारकें पळय बरें. ओके, सो वान्स गोड मेल्ट करून जाल्या उपरांत तितून आमी एड करूंक जाय आमचे सोय. ओके, दॅट इज चून जे आमी वाटला पळय तें एड करपाचें. ओके, सो तें एड केल्या उपरांत बरें एक मिक्सचर दिल्या उपरांत आमी एड करपाचें रोखडोच, दॅट इज आमचो तांदळाचो पावडर जो आमी वांटून केला पळय तो. ओके, सो हिंगासर हांवें तो फर्स्ट एक कुलेर घातला, कुलेर मिन्स एक दवलो घातला, ताचे उपरांत आनीक एक दवलो घायला हांवें. आनी ताचे उपरांत मागीर म्हाका मातशें हें जालां म्हणून हांवें थोडोसो आनीक इल्लो हो उडयला. ओके, आनी ताचे उपरांत बरो ताका मिक्सचर दिला, बरो सामको मिक्स केला आनी दवल्याक बी आहा तें काडपाचें. ओके, आनी सकयल मात दवरिनाका गॅसी वयले, कित्याक सकयल दवरीत जाल्यार मातशें गोड जातलें न्हू तें, सो ताका लागून गॅस स्लो आहा पळय तेजेरूच तें बरो मिक्स करा. ओके, आनी ताचे उपरांत मागीर हांवें आनीक इल्लो हो पावडर घायला, कित्याक तें म्हाका मातशें वोलें खंय दिसतालें म्हण. ओके, सारकें हें सुक्कें जावपाक जाय तें पळय म्हजो पळय टेक्स्चर पळय सामको सुक्को जाला. ओके, आनी एट दी एंड लायक सगळें मिक्स करून जाल्या उपरांत कायलीक बी कांय लागोंक फावना, म्हणजे हें सामकें सुक्कें जावंक जाय, सुक्कें जाता तितलें बरें तें. सो वान्स आमचें चून आनी पीठ मिक्स केल्या उपरांत न्हू तुमकां जाय जाल्यार तुमी हे स्टेजीचेर हिंगासर इलायची पावडर एड करूं येता. ओके, हांवें तो स्कीप केला, हांवें घालूंक ना. ओके, सो ताचे आतां गॅस बंद करा आनी तें सकयल दवरा आनी फाटाफट सामकें तें गरम आसतनाच न्हू तेजे लाडू करूंक जाय. ओके, तुमकां कसली जाय तसली शेप दिवं येता तुमच्यान. आनी तें करतना एके प्लेटीन बरें हें पीठ मारा. ओके, थोडेशें आनी ताची फटाफट हें करून काडा, शेप तुमकां कसली शेप जाय पळय ती करपाची. ओके, सो हे पळय हिंगासर हांव कोत्ता पळय तुमकां दाखयता. तें तितलें गरम आसना एक्चुली. ओके, सो हे पळय हांवें थिंगासर क्रॉकेट शेप केल्या, आमी क्रॉकेट कोत्ता न्हू तसली शेप. ओके, सो येस हे पळय बरें जाल्या पळय
हाताक बसून लागना पळय सामके नीट बऱ्यो जाल्या सामके. ओके सो हे सगळे करून घेवपाच्यो. ओके आनी हे पळय प्लेटींग करपाचें. ओके कित्याक गरम आसतनाच करूंक जाय कित्याक वान्स ते न्हिवल्या उपरांत मातशें घोट जाता तें मागीर हें जावचें ना मागीर ते खाता येन्ना बी मातशें घोट लागतलें सो तेका लागून. सो येस हांव तें कोत्ता आनी तुमकां दाखयता म्हजो फायनल हे. ओके सो येस म्हजे पिनाक रेडी आनी हिंगासर हांव तुमकां दाखयता हे पळय एक मोडून हे पळय काय बरें सामके सॉफ्ट जाले आनी बऱ्यो जाल्या सामक्यो पळय त्यो. ओके सो तुमी ट्राय करा रेसिपी आनी म्हाका मागीर सांगा कोणें ट्राय केला जाल्यार. ओके.